भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून युको बँकेक वट्ट 2.63 कोटींची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडो आयला। या प्रकरणात कोलवाचो हेमंत रायकर आणि मुगाळी साजुजेदी आर्यलाच्या गुंडू यल्लप्पा केल्वेकराच्या घरात ईडीन धाड घाली। या प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंगाचो दुबाव आयिल्ल्यान ईडीन तपास सुरू केला। तशेंच या दोगांय आड आर्थिक गुन्हे विभागान गुन्यांव दाखल केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण युको बँकेचे सरवेवस्थापक ज्ञानंद शर्मा हांणी दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण रायकर हो बँकेतलो शेट आसून तो भांगरांचे मूल्यांकन करपाचे काम करतालो। तांणी केल्वेकार हाचे वांगडा मेळोन जुलै 2019 ते डिसेंबर 2021 या काळात वेर्णा, फातोर्डा आणि मडगांव शाखेत भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून रीण घेतिल्ले। भांगराच्यो बनावट वस्ती घाण दवरून ह्या दोगांयनी खंय वेगवेगळ्या मनशांच्या नावान 2.63 कोटी रुपयांचे रीण घेतिल्ले खंय। हे खातीर रायकरान बनावट भांगरा वस्ती खऱ्यो आशिल्ल्याचे कागाळीत उल्लेख आसा। या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन गुन्यांव दाखल करून ईडीन कारवाय सुरू केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।